नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. गोयचे आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील भोंवडेचो खवदळ पडले उपरांत सरकार सल्लो फाटी. आता दोगा मोठ्या बिझनेस हाऊसांकडच्यान भोंवडी स्पॉन्सर. मुख्यमंत्री म्हणटा अभ्यास भोंवडी. पर्यटन मंत्री परुळेकाराचे सेरूल कम्युनिदाद प्लॉटाचे आनीक एक प्रकरण चल्ले वयर. अतिक्रमण केल्ले सुवाती वेल्यान पुनर्वसणूक म्हूण दुकान आनी फ्लॅटूय. राष्ट्रवादी मागतात चौकशी. दोनापावला आयटी हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जाल्ल्यान आयटी चेअरमॅन आमदार फळदेसाय फुरियोज. कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकूच आटापना. सुभाष म्हणटा आपले कोत नासल्यार कॉर्पोरेशनूच नाका. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर 200 कोटी रुपयांची खासा अर्थीक पॅकेज घोशीत करपाची प्रधानमंत्री मोदीची तयारी. एसपीजी प्रधानमंत्र्याच्यो गाडयो पावल्यो गोंयांत. गोंयाक खासा दर्जो खासा कॅडराचो विशय मुख्यमंत्री पर्रीकारान प्रधानमंत्र्यांकडेन लावन धरचो. खासदार शांताराम नायकाची मागणी. काँग्रेस म्हणटा पयली लोकायुक्त नेमात. आनी ब्राझीलान वर्ल्ड कपाक मोठ्या दबाज्यान सुरवात. नेमारान मारिल्ल्या 2 गोलांच्या नेटार यजमानांनी जोडले क्रोएशियाचेर जैत. खबरो विस्तारान. गोयचे आमदार मंत्र्यांचे वर्ल्ड कप ब्राझील भोंवडेन सगळ्याक खवदळ पडले उपरांत सरकार फाटी सरलो. ट्रीप जातलीच मात स्पॉन्सरर बदलला. सरकार स्पॉन्सर करचो ना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गोयच्या दोगा मोठ्या बिझनेस हाऊसांकडच्यान 6 जाणांची ट्रीप स्पॉन्सर करून घेतल्या. सरकाराचे कोटभर कड्डून गोयचे 6 आमदार मंत्री ब्राझीलाक वचपाक सोदताले. काँग्रेसीन प्रकरण प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पावयल्ले. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटात ते खंय अंडर-17 वर्ल्ड कपाचो अभ्यास करूंक वतात. ब्राझीलान वर्ल्ड कप बिरेस्तारा रातीसावन सुरू जाले. मात गोंयान वर्ल्ड कप गाजता वेगळ्याच कारणाक लागून. पर्रीकार सरकार लोकांचे पयशे कड्डून मंत्री आमदारांक वर्ल्ड कपाच्यो मॅची पळोवंक धाडटा म्हूण खबर राष्ट्रीय आनी गोयच्या मिडियांनी बिरेस्तारा दीसभर बरीच तापयली. ताचेर सगळ्याक खवदळ पडिल्ल्यान सरकारान मातशें मारते घेतला. ब्राझीलाक वचपाक भायर सरिल्ले 6 जाणांतलो एकलो मंत्री आवेर्तान फुर्ताद म्हणटा ते खंय आतां तांचे पयशांनी वतले. Since it's been a big controversy that we are going for the World Cup at the Exchequer's cost, now we have met, all 6 of us have met, and we have decided that we won't be a burden to the Exchequer, and we have decided to go at our own cost. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आता गोयचे 2 मोठे बिझनेस हाऊसांकडच्यान ही ट्रीप स्पॉन्सर करून घेतल्या. वर्ल्ड कपाच्यो निमण्यो 3 मॅची पळोवंक सरकारान खेळां मंत्री रमेश तवडकार, नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद, वीज मंत्री मिलिंद नायक, हळडोणचो आमदार ग्लेन टिकलो, वेळीचो आमदार बेंजामिन सिल्वा आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा अशे 6 जाणांक ब्राझीलाचे भोंवडेर धाडपाचें केलां. मुख्यमंत्री म्हणटात ते खंय अंडर-17 वर्ल्ड कपाचो अभ्यास करूंक वतात. These 6 people are being sent by the government, but there will be at least another 40-50 people from Goa, from the football field, who will be going for these games, last 2 games. Okay. Not all. They have been asked to go, not that they wanted to go themselves. Of course, they were happy to go, but because we are trying to host under-17 World Cup 2017, I have told them to basically check up what are the mechanisms, how things are monitored for a large crowd and number of games which are international level. They are thinking of constructing 2 football stadiums. So all these aspects, if minister and 4-5 other people go there and see for themselves how the structures are, that is benefit. If the MLAs themselves don't know what is world development means, there are problems. There is one. काँग्रेस म्हणटा पर्रीकार मोदीचे नाव घाण करपाक उठला. He is demeaning the sports by calling sports is like tourism. Sports is not tourism. Sports is a serious business for this country. And Mr. Modi said it during the election that he will be a chowkidar at the treasury of the government. And there will be a zero tolerance on corruption. What is this? Is this not corruption? So I think he has done it to malign the name of the Prime Minister. Earlier he did it at Gowda matter on Facebook. I think all these steps are to malign the Prime Minister.
I don't know whether he has ambition to become Prime Minister. But there are ways of doing things, but not maligning his own party. Mr. Modi started well. मिडियाच्या दबावा उपरांत आता पर्रीकार सरकारान अर्दो युटर्न घेतला. मात राजकारण्यांक भोंवडेर धाडपाचें पावल फाटीं घेतिल्लें ना. हे मंत्री आमदार ब्राझीलान वचपाक भायर सरल्यात ते खरेंच तांचे पयशांनी काय आनीक कोणाचेर ताचेर आतां चर्चा सुरू जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन मंत्री परुळेकाराचे सेरूल कम्युनिदाद प्लॉटाचे आनीक एक प्रकरण वयर सरला. कम्युनिदादीची जमीन बळकायिल्ली म्हूण ताचेर पयलीं कोर्टान केस चलताली. आता त्याच जाग्यावेले ताचे दुकानाचे पुनर्वसणुकेवेल्यान वाद जाला. ते वादग्रस्त दुकान हायवेक वता म्हूण कम्युनिदादीचे जमनीर नवे बिल्डिंगेत दुकाना बरोबर फ्लॅटूय परुळेकाराच्या नांवार केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेल मणियारो ट्राजन हे प्रकरणाची चवकशी मागता. पळयात रिपोर्ट. 10 वर्सां फाटीं दिलीप परुळेकारान पर्वरे चौगम रस्त्या कुशीक बळकायिल्ले सेरूल कम्युनिदादीचे जमनीचे प्रकरण बरेच गाजले. थंय सध्या ताचें दुकान आसा. प्रकरण हायकोर्टान पावले तेन्ना ताणें अतिक्रमण मान्य केलें आनी मागीर ते कायदेशीर करूंक सोपस्कार सुरू जाले. 11 वर्सां फाटीं 2003 सध्या आसा त्या जाग्यावेल्यान सगळ्या दुकानांक दुसरे कडेन हालोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या पुनर्वसणूक प्लाना प्रमाण दुकाना बरोबर फ्लॅटूय दिवपाचे आशिल्ले. मात सेरूल कम्युनिदादीचेर कोर्टान केस घाली आनी प्लान थंयच आडकलो. दबाव हाडून सेरूल कम्युनिदादीचेर रिहॅबिलिटेशन केलें ऑन बोथ सायड्स 376 and 379 आणि तो प्लॅन अप्रूव्ह केलो. त्याच्या नंतर प्रेझेंट अटॉर्नी जे आहा आग्नेल लोगो ताणें कंप्लेन केली की हे जी तुम्ही रिहॅबिलिटेशन केलां बोथ सायड इट इज नॉट करेक्ट, इट इज ओपन स्पेस म्हणून. आनी तेज्या बरोबरे पंचायतींनी लायसन्स रिवोक केलें. तर जैसे थंय उरले. तेज्या नंतर खूब लिटिगेशनां जावन हायकोर्टान एक पेटिशन गेलेली की हे सगळे अन्याय दिन्य चल्ल्या आणि थंयसर एक कन्सेन्सस इन ऑल पार्टीज दॅट नो प्लॉट्स अलॉटमेंट्स ऑर एनी मेजर डिसिजन विल बी टेकन टील होल इन्क्वायरी इज ओवर. बेस्ड ऑन दॅट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इशूड लेट सगळे बॉन्ड दवर आनी कितें तरी पास केल्यार रिवोक कर. अजापाची गजाल म्हणल्यार अतिक्रमण करतल्यांक कम्युनिदाद पुनर्वसणूक करून दिता आनी दुकानाच्या बदला दुकाना बरोबर एक फ्लॅटूय दिता. ही सेरूला कम्युनिदाद आता कॅबिनेट मिनिस्टर असताना टुरिझम मिनिस्टर अप्रोचीस टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. तो म्हणटा मुख्यमंत्री आपलो तो पास करून घेतो न्यू प्लॅन. जिथं थंयसर 11 शॉप दाखयतात, अलॉटमेंट दाखयतात 10 जाणां. 11 कोणा हो व्हडलो प्रश्न येता. ऑन वॉट खंयच्या बेजीचेर तिंगा रिहॅबिलिटेशन दिलां. तर आतां फ्लॅटां खंयचें रिहॅबिलिटेशन? एक फ्लॅट ना थंयसर. कोणाचो क्लेमूय ना फ्लॅटाचो भितर. तितून परत दिलीप परुळेकाराचें नांव आहा अलॉटमेंट. Taking the argument that rehabilitation does not come under the court order. It was existing before the court order, that process. Let us accept that argument. So argument accept करूया. तर शॉपाक खंयची फ्लॅटां खंयची येयली? एक दुकान तर पयलींच्या प्लानात दयानंद हरमलकाराच्या नांवार आसा आनी नव्या प्लानान पुनर्वसणुकेन तेच दुकानाक दयानंद मांद्रेकाराचें नांव दिसता. One allotment shown as दयानंद मांद्रेकर. In one place it is shown as दयानंद हरमलकर. परुळेकाराक दुकान आनी फ्लॅट दिला त्या बिल्डिंगेचे पुनर्वसणूक प्लाना खातीर शार नियोजन खात्या कडेन 3 लाखांची टॅक्स विबल्ल्या. मात पयशे सेरूल कम्युनिदादीन भरिल्ले ना. कम्युनिदादीन न्ही जाल्यार भल्ले कोणे? आनीक व्हडलो फ्रॉड म्हणटा पळय तो हे रिहॅबिलिटेशनाक वॉट यू कॉल इट इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स टू टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ताचे 3 लाख रुपया प्लस सांगितले जाता. हे 3 लाख रुपया बँकेन भरल्या जाल्यार सेरूला कम्युनिदाच्या अकाउंटाचेर काय वचूंक ना. ते कोणान भरले आनी कित्याक भरले? आनी आयज पर्यंत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सेरूला कम्युनिदाच्या नांवार आसा. बांदता कोण आनी खंयच्या पयशांतले? राष्ट्रवादी हे प्रकरणाची चवकशी मागता. ओपन डे लायट पब्लीक लँड लूट करप. मुख्यमंत्रीन ताबडतोब पयलो हे स्टॉप करूंक जाय. खरं इन्क्वायरी जावची. बेसीक इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार तुका कळटलें ताका कितें आहा काय ना तें. आनी ताका दिसता हितून काय ना ताणें सांगचें हितून कांयच सत्य ना म्हणून. सेरूल कम्युनिदादीचो अध्यक्ष जोसेफ पिंटो म्हणटा आपल्याक ह्या प्रकरणाचे कांयच खबर ना. We have just taken charge of the Comunidad just 20 days back, and the ex-committee has so far not given the total charge to the clerk. Regarding that thing, it's a rehabilitation of the garage which is on this side,
and the permissions all I think have been taken by the thing. What the ex committee has given the permissions and all that I am not aware of anything. प्रुडंटान पारुळेकराक फोनाचेर काडपाचो यत्न केलो मात संपर्क जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावला IT हॅबिटेटाचे जाल्ले कामगार हॅबिटेट लीप करपाक जमना म्हूण कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसाय फुर्योज जाला. केस घालून पुलीस कागाळ करूनय कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांयच कारवाय जायना. फळदेसाय म्हणटा हॅबिटेटाचे प्लॉटावेल्यान बेकायदेशीर कामगार वस्ती कोयराच्यो राशी हालूंक जमना जाल्यार कॉर्पोरेशनूच नाका. IT हॅबिटेटाच्या प्लॉटांचेर सरकाराची कामां करपी एका वजनदार कॉन्ट्रॅक्टरान केल्ली अतिक्रमणां प्रुडंटान बुधवारा उक्ताडार हाडिल्ली. दोनापावलाची IT हॅबिटेट सध्या कामगार हॅबिटेट जाल्या ही गजाल बुधवारा प्रुडंटान उक्ताडार हाडली. दोनापावला वाठारांतल्या ह्या प्रायम जमनीचेर सध्या कंत्राटदारांनी कब्जो केला. हे कंत्राटदार गोंयच्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकूय धमक्यो दिवंक लागल्यात. पयलीं सिम्प्लॅक्स म्हणून आशिल्ली एक कंपनी जी सादारण ते म्हाका दिसता की 7-8 वर्सां पयलीं ताणें आपले बस्तान थीम बसयलें. खुबशे लोक हाडून थी प्रस्ताव हें केले तांकां घरां बांदून दिलीं. आयज ती पक्की घरां जावपाक पावलीं. त्या लोकांनी आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक हाडून थी केले. आनी सिम्प्लॅक्स म्हणटा ती कंपनी म्हणटा क्लेम करता की ते आपले लेबर तो आपलो जागो आपूण हालचो ना आनी ताणें कितलेशेच मटेरियल हाडून सिम्प्लॅक्सान उडयल्ले. आमी सिम्प्लॅक्साचेर केसीस घाल्ले आसात पूण त्यो केन्ना हियरिंगाकच येनात. आमी पोलीस कंप्लेन केल्ली आसा की सिम्प्लॅक्सान हें केल्लें आसा. हें नवें एक प्रकरण जाल्लें आसा. तें एम वेंकटराव म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आयज तातूंत भितर घालता. थंय गेले जर जाय जाल्यार फाटोफाट सिम्प्लॅक्साच्या सायटीचेर गेले त्या बरोबर 3-4 गाडयो झूम करून येतात. तुजे गाडयेच्या भोंवतणी घुंवपाक लागतात. लोक देंवतात. तूं सकयल देंवल्या बरोबर कांयच उलयनात आनी हें करतात. म्हणजे खूब भयानक परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. IT हॅबिटेट वाठारांत खोपी बांदिल्लो कॉन्ट्रॅक्टदार आपणाक फोनार धमकी दिता. कामगारांच्या वाटेक वचूं नाका, जाता जाल्यार कायदेशीर कारवाय करा अशी शाणपणां सांगता अशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा. हे कलकत्ताचे भायले लोक जे आसात ते हांगा येवन सेटल जातात आनी आमकां धमकी घालतात. हांकां जाय ते त्याच प्रमाणान गोंयकारांनी उठून धांवडावन घालपाक जाय. ह्या लोकांक हांव जाल्यार अपील करतलो आतां की लोकांनी वचून हांकां हुस्कावन लावपाक जाय. गोंयान ल्हान अशे SEZ प्लॉट करून दिल्यार गोंयची बरी उदरगत जातली अशें आमदार फळदेसायाचें म्हणणें. When you term it as SEZ, when it comes under SEZ, they get lot many facilities so that they can start and their business smooth जावपा खातीर. ह्यो गोश्टी SEZ ना जाल्यार नाच जावपाक शकता. आमकां SEZ गोंयान आयले बगर कांय जावचेंच ना. आनी SEZ म्हणटा तो पयलीं कॉन्सेप्ट न्ही जो लोकांनी केल्लो आसा तो लाखो जमनी चण्याकोताक विकून उडोवन पयशे करपाचे तो SEZ कॉन्सेप्ट न्ही. SEZचें नाम ह्या लोकांनी बदनाम केल्लें आसा. म्हणून आमकां दिसता SEZ ह्यो 50,000 स्क्वेअर मिटरा भितर पसून एक इंडस्ट्री आतां जर जाय ती SEZ जावपाक शकता. दोनापावलाचे IT हॅबिटेट लीप करूंक जमलें ना जाल्यार IT कॉर्पोरेशनाची चेअरमॅनशीप सोडची पडटली अशी शिटकावणी आमदार फळदेसायन दिल्या. एखादे वेळ म्हाका तें सोडचें पडटलें. हें जायना जर जाय इट वूड बी माय फेल्युअर. म्हाका ITची चेअरमॅनशीप सोडची पडटली. हें जर क्लीन जायना जर जाय जाल्यार थंय रावन फायदो कितें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.